आज अटल बिहारी वाजपेयीजी हांची जयंती आणि योगायोगात न्ही तर सामके ठरोवन अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्या जयंतीच्या निमित्तान सांखळेच्या बस स्टँडाचे उक्तावण जावचे म्हणून ह्याच दिसा ठरोवन आमी केल्ले आसा। आयच्या ह्या बऱ्या दिसा ज्यांच्यानी देशाच्या विकासात आणि विशेष करून रुरल डेव्हलपमेंटात आमी म्हणटा की प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ज्यांच्या विजनरी नजरेंतल्यान तांच्या सरकाराच्या कार्यकाळात मागीर ते 13 दिसाचे सरकार आसूनी 13 म्हयन्याचे सरकार आसूनी बट ज्यांच्यानी विजन पळयल्लें तेन्ना की ह्या ग्रामीण भागाचो विकास जावपाक जाय म्हणून तांच्यांनी जवळपास प्रधानमंत्री सडक योजना आणि जवळपास ग्रामीण भागातली दळणवळण फुडें वचपाक जाय त्यांच्या विजनरी नजरेंतल्यान खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांना देशातल्या ग्रामीण भागातलो विकास सुरुवात जाल्ली आणि तोच विकास आज फुडें वयता आसतना पुराय देशात अशा पद्धतीचो विकास जाता आसतना मोदीजीच्या टेन्युअरात आमी पळयता आणि सांगपाक खूप खोस भोगता। हांव गोंयभरच्या विकासाचेर उलोवचो ना, आज विशेष करून सांखळेत आमी ह्या बस स्टँडाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक हजर आसा। आयज क्रिसमस गोंयच्या दृश्टीन क्रिसमस हो सण व्हडा उमेदीत मनयता त्या खातीर समेस्त गोंयकारांक म्हज्या कॅथलीक भाव भयणीक आनी गोंयकारांक हांव क्रिसमसाच्यो उणउणीत परबी दिता, नातळाच्यो उणउणीत परबी दिता। देव येशू क्रिस्ताचोय जन्माचो दीस, ज्या जन्माच्या दिसा सगळे म्हजे क्रिस्तांव भाव भयण व्हडा उमेदीन आमी हो सण मनयता, तांकांय सगळ्यांक उणउणीत परबी। सांखळेच्या विकास फुडें व्हरता आसतना आमी विविध प्रकल्प म्हणजे कंप्लीट करीत गेले आणि सांखळेतलो बस स्टँड केन्ना जातलो हाची चिंता सगळ्या सांखळेकारांक आसली। बस स्टँड खूप डिले जालो, म्हाकाय खबर आसा, कारणां वेगवेगळी आसतली, म्हणजे कोविडाच्या कारणा खातीर आसूं किंवा आमकां पयले फावटी कॉन्ट्रॅक्टर योग्य मेळोंक ना म्हणून पयले फावटी आमकां ताका टर्मिनेट करून परत रिटेंडर करचो पडलो आनी नवीन कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेवचो पडलो। ताच्या खातीर जरी खूप तेंप उशीर जालो आसत सुद्दां जाल्यार जीएसआयडीसीन आज हो प्रकल्प पुराय केला आणि आज या प्रकल्पाचे लोकार्पण सोहळ्याक तुम्ही सगळे जाण हजर आसात। खूप खोस भोगता आमी 2012 हांव आमदार जाता आसतना जो जाहीरनामो प्रसिद्ध केल्लो त्या जाहीरनाम्यांतली म्हाका दिसता हांव सांखळी मतदारसंघ म्हणून सांगता, नॉट ओन्ली द सांखळी म्युनिसिपालिटी बट 90% कामां जी आसा ही पुराय करपाक शकले ही अचिवमेंट आसा। थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे सांखळे कॉलेजीच्या फुडल्यात तो ग्राउंड जो आसा होय ग्राउंड पुराय कंप्लीट जावपाचो आसा आणि सांखळे कॉलेजीक तेकोन हॉस्टेल प्रकल्प जो आसा ताजेय काम सुरुवात जाला, म्हणजे जेणे करून परिसरात आसपी त्या सुल्ला 70 जे बाबडे वयर आहा तांकां येवपाकूच 1.5 ते 2 वरां लागता किंवा नॅशनली आमी एक इन फ्युचर न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या नुसार वेगवेगळे कोर्सीस आमच्या सांखळेतल्या कॉलेजीत सुरू करपाचे आसा। त्या खातीर हॉस्टेल प्रकल्प हो एक बरो प्रकल्प ठरतलो जेणे करून विविध लोक हे म्हणजे विविध भुरगे त्या हॉस्टेलात रावन आमचे शिक्षण सांखळेतल्या गव्हर्नमेंट कॉलेजीत घेवपाक शकतले, हे खूप महत्वाचे आसा।